येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेखपुळ्याचे हेडलाईन्स. नेत्रावळीचो वर्गणी गांव जाला बाबू गांव म्हण फामाद. बाबू गांवकारान नॅशनल गेमीत पयले भांगरा पदक जिखून गोंया बरोबर गाजयलो आपलो गांव. क्रिस्तांव भाव भयणांनी 1 नोव्हेंबराक मनयलो ऑल सोल्स डे. संवसार सोडून गेल्ल्या आपल्या लागच्यांचे यादीन मनयतात हो खाशेलो दीस. भौतेक वाठारांनी झडलो उटंगराचो पावस. मोसमा भायर वचून पावसाक आयला चोवर. फुडले कांय दीस जातलो पावसाचो शिवर, म्हणटा हवामान खातें. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अखिल भारतीय कोंकणी परिषद दर 2 वर्सांनी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद घडोवन हाडटा. या वर्सा 25वी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद 4 आणि 5 नोव्हेंबराक मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या प्राकारांत जातली. परिषदेत भारतीय लेखक हेमा नायकाची अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या. मंगळूरचो नामनेचो उद्देजक मायकल डिसोजा येवकार समितीचो अध्यक्ष आसतलो. 2 दिसाची परिषदेत परिसंवाद आणि साहित्य सादरीकरण जातलें. परिषदेची तयारी निमण्या पावण्यार आसा. सर्तकांचो आंकडो 1000 लागीं पावपाची शक्यताय आसा. मंगळूरच्या वांगड्यांनी तांच्या रावपा जेवणाची बरे तरेन वेवस्था केल्ल्याचें जाळवणदारांनी सांगलें. ऐकात. आमचे 25वे साहित्य संमेलन मंगळूरा जाता आनीक 4 आणि 5 फेब्रुवारी नोव्हेंबराच्या ते मंगळूर नोव्हेंबराच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत ताज्या आवारां भितर घडोवन येतले. आनीक थंय आमची जी कमिटी आसा म्हळ्यार थंयचे जे लोकल आयोजक आसात ते पुराय वेवस्था पळयतात थंयची. आनीक थंयची तयारी बरी जोरान चल्ल्या. आनीक सादारण 1000 लोक आमी एक्सपेक्ट करतात थंय. तातूंत भितर पुराय देशभरांतले म्हळ्यार महाराष्ट्र, गोंय, मागीर कर्नाटक, केरळ हातूंतले आनी वेगवेगळे जाती जमातींतले म्हळ्यार कुणबी समाज जो आसा केरळा भितर आनीक मंगळूरा भितर तो येतलो. चकमंगळूरचे लोक येतले, कासरकोडचे लोक येतले. अशे तरेन पुराय भारतभरचे कोस्टल बेल्टांतले चडांत चड आमी 1000 सादारण अपेक्षा आसा आमची. ह्या संमेलनाची अध्यक्ष म्हणून हेमा नायक हांची पयलींच निवड जाल्या. त्याच प्रमाणे स्वागत समितीचे अध्यक्ष म्हणून मायकल डिसुजा हांची निवड जाल्या. संमेलनाचे कार्याध्यक्ष म्हणून आमी करता जो सगळे कारभार पळयता तो कवी आनीक समीक्षक हेनरी मेंडोन्सा हाची निवड जाल्या. आनीक संमेलनाचो सचिव म्हणून वेगळो आसता तो कवी थंयचो मंगळूरचो टायटस नोरोना म्हणून आसा. आमचे परिशदेचे उपाध्यक्ष मेल्विन रॉड्रिगीज हेय बी मेंगळूरचेच आनी तेय बी थंय काम करतात. संमेलनाच्या उक्तावणा खातीर ज्येश्ठ साहित्यकार जे भोपाळचे उदयन वाजपेयी म्हणटा येतले. आनीक ते समीक्षकय बी बरे नामनेचे बाल साहित्यकार आनीक साहित्यकार. संगीताचेर तांचो अभ्यास आसा, चित्रकलेचेर तांचो अभ्यास आसा आनी बरे वक्ते ते जीवन आनी साहित्य हाजेर आपले विचार मांडटले. कन्क्लुडिंगाक समारोपाक वेळाचेर ममता सागर म्हणटा ती बेंगलोरची रायटर, ती युनिवर्सिटीची बेंगलोर युनिवर्सिटीची HOD ती येतली. आनीक ती समारोप सुवाळ्याचे गेस्ट आसतली. त्याच बरोबर एक आमी ते दोनी दीस दोगी जाण रावतलीं म्हणटकीर तांची एक आमी सत्र दवरलां. आनी त्याच बरोबर पुरुषोत्तम दिलीमळे म्हणटा तो कन्नड रायटर तांकां घेवन आमी एक सेशन करता, सत्र करता. आतांच्या लेखकां मुखावेली आव्हानां म्हळ्यार चॅलेंजीस बिफोर कंटेम्पररी रायटर्स. सो हाजेर तांची एक सत्र आसतलें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आणि सानिका नागवेंकार. नेत्रावळी वर्गणी नावाचो गांव आसा, पूण आता तो बाबू गांव म्हण फामाद जाला. तेका रजावय तशेंच आसा. बाबू गांवकारान नॅशनल गेमीत पयले भांगरा पदक जिखून गोंया बरोबर आपलो गांवय गाजयलो
आता या गावात वचत थंय बाबूच्या येवकाराचे बॅनर दिश्टी पडटात. बाबू गांव एकाद्रे पिक्चरांतल्या गांवावरी फामाद जाला. पळयात देविदास गांवकाराचो खाशेलो रिपोर्ट. नेत्रावळी जेन्ना म्हणटा त्या वेळाचेर आमच्या सगळ्याच्या दोळ्या मुखार येता ती म्हळ्यार वायल्ड लायफ सँच्युरी. पूण ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीक लोक रावता हे बऱ्याचशा जाणांक खबर सुद्दां ना. पूण हांगासर जेन्ना वायल्ड लायफ सँच्युरीक येता त्या वेळाचेर ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीक कितलेशेच गांव आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी खास करून ह्या गांवांत जर आयज जर भितर सरलो जाल्यार वचत थंय ह्या बाबू गांवकर नांवाच्या भुरग्याचे आमकां बोल्ड दिश्टी पडटा. कारण इतल्या खातीरच की ज्या वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आशिल्ल्या वर्गणी गांवाचें नांव कोणाकूच खबर नाशिल्लें त्या गांवचें नांव सुद्दां आयज ताणें एक राष्ट्रीय पातळीचेर पावयलां. आनी ह्या बाबूची काणी जर आमी आयकत जाल्यार एक सगळ्यांक अचंबीत करपा सारकीच. जेन्ना तो 8 वर्सांचो आशिल्लो त्या वेळाचेर ताच्या पांयांक इजा जाल्ली. दोतोरान सांगिल्लें खेळूं नाका, धांवूं नाका आनी चड फिरपाचें काम करूं नाका. पूण बाबू गांवकराक धांवपाची आनी स्पोर्ट्साची इतली आवड की ताणें दोतोराचें इन्स्ट्रक्शन पांयतळाक दवरलें आनी ताच्या पलीकडेन आपली प्रॅक्टीस सुरू केली. आनी ताणें फक्त स्वताचेंच न्हय, फॅमिलीचेंच न्हय जाल्यार संपूर्ण गांवचें आनी राज्याचें नांव ताणें एक देश पातळीचेर पावयलें. त्या बाबू गांवकराची आज आमी एक काणी आयकुयात. म्हळ्यार हांव चड असो रोडार प्रॅक्टीस करतालो, पूण अशें म्हणटा की रोडार प्रॅक्टीस करूंक जायना की ती हार्ड सरफेस आसता आनी हार्ड सरफेस आसल्यार इंजरी चान्सीस चड आसता. पण हांव तशें चड अशें माननासलो की प्रॅक्टीस तर जाय. पयलीं असो ग्रावंडार म्हणटा चड मागीर प्रॅक्टीस नासली, फक्त चड रोडार. मागीर कित्याक मॅरेथॉन करता म्हणटा रोडार प्रॅक्टीस हें करतालो, ग्रावंड चड यूज करनासलो आनी हिल मारतालो असो ऑफ रोड. म्हणजे खंय खंय वयतालो तुमी, जागो सांगता तुमी? असं म्हाज्या घरा कडेन फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरी गेट आहा ती 4 किलोमिटर आहा. थंयसान टर्न मारून परतून घरा कडेन म्हळ्यार 8 किलोमिटर जाताले. आनी आमगे देवूळ आसा वाटमार्गी म्हणून तो हिल मायलो तो 3 किलोमिटर आहा. फुल्ल हिल, असो लेवल बी कांय ना, हिलच आहा. एखाद्या फिल्डाक आपूण मातसो मुखार आसा अशें कळटा त्या वेळाचेर त्या फिल्डांतल्या कोचाचे किंवा त्या फिल्डा एक्सपर्ट करून तागे कोचिंग घेता. बट तुमी कोचिंग घेतली काय तुमी तुमचे प्रॅक्टीस कशें चालू दवरलें, वेगळ्या तरेन का चालू दवरलें काय कितें? म्हळ्यार हांव कोचा अंडर केन्ना वचनासलो. म्हाका ते अशे 2 जाण म्हाजे फ्रेंड आसले ते सांगताले की बाबा तुवें अशें करूं जाय. हरिवेळी पानी आकाश अगरवाडेकर म्हणून ते सांगताले बाबा तुगे अशें हात येयले जाल्यार बरी रनिंग जातली, स्टेप पडले जाल्यार बरी रनिंग जातली, स्टेप्स तुवें लॉंग घालूंक जाय, कशें घालपाचें, कशें प्रॅक्टीस करपाक ते म्हाका सांगताले. पूण अशें की हांव केन्ना अशें कोचा अंडर म्हणटा ना, फक्त रेमंड सरांनी ट्रेनींग म्हाका दिल्ली ती मातशी अशी फर्स्ट टायम पयली 11-12. तुका भुरगेपणाक खास करून चलपा खातीर पांयाचो कितें तरी अडथळो आशिल्लो, प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हूण डॉक्टरान सांगलें अशें म्हूण आमकां कळटा. कितें ही गजाल खरी काय फट आशिल्ली? म्हळ्यार की हांव बारीक आसतना शाळेंत वयतालो तेन्ना आमी खेळटा आसता की पांयां धरून ओडटाले कशे फाट टेकोन टायसाचेर. आनी तेन्ना मागीर पांय असो कच्च जाल्ल्या भशेन जाल्लो. आनी मागीर डॉक्टरान सांगलें की बाबा तूं आतां चड हें चलनाका की इंजरी जाता तुका, मागीर फ्युचराक त्रास जावंक शकता. पूण अशें तशें 1.5 वर्स जालें. मागीर 1.5 वर्स 4-5 म्हयन्या जालें मातशें, मागीर चलोवप बी बरें जावपाक लागलें. मागीर तशें जातकीर डॉक्टर बी खूब केले पयलीं, पूण अशें दिसनासलें की इतलें बी कांय जावपाक ना अशें. म्हण पापा दिसतालें की हांव डॉक्टर करचें कित्याक मागीर प्रॉब्लेम जाल्ले. मागीर थोडे दीस जाले मागीर हांव सग चलोवंक बी लागलो आनी रनिंग स्टार्ट केलें. मागीर बेश्टी लोकल रनिंग, शाळेंत कॉम्पिटिशन जावं अशी. स्कूल लेवला साकून आज पर्यंत अंदाजे तुमचे कडेन कितली अशी मेडल्स आसतली, कितले विनिंग्स इव्हेंट्स तुमी सक्सेस केले अशें तुमकां दिसता?
म्हळ्यार हांवें अशें खूब रेसी केल्या अश्यो बारीक आसता दिसान जावन पूण 50 क्रॉस तर विनींग आसता म्हाजे कडेन मॅडल्स जावं ट्रॉफी आनी 2 फाटी हांवें रिकॉर्ड केल्लो म्हळ्यार एक फाटी म्हागेलो रिकॉर्ड ब्रेक केलो आनी एक फाटी इंडिविज्युअल रिकॉर्ड केलो 1500 आनी ज्या दिसा हे नॅशनल्स गेम्स आसले 37 आनी मॉडर्न पॅन्थालोन हांवें इव्हेंट केल्लो लेझर रन म्हणून तितून भितर 600 मिटर रनिंग आसली आनी शुटींग आसली तशें करून 5 फाटी रनिंग जातली आनी 4 फाटी शुटींग जातली त्या इव्हेंटान गोंया भितर गोल्ड काडले आनी त्याच दिसा म्हाजो बर्थडे आसलो आनी तो इव्हेंट म्हळ्यार असो लायफा यादी उरपा असो जाल्लो आहा आनी असो की सामको आनी म्हाका त्या दिसा भंय आसली की फर्स्टच दीस असो कसो पाड गेलो हल्लो जाल्यार कितें जातलें खूब क्वेश्चन आसले म्हाज्या मायंडार. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खनगांवकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. रियल इस्टेटवाल्यांच्या फायद्याक लागून जायांचे मळे भाटकारांक विकपाक दिवं नाकात. झोनिंग प्लॅनात जायांचे मळे बागायतीची जमीन म्हण राखीव दवरात. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकारा कडेन मागला. माड्डोळच्यो जायो गोंयभर फामाद. गोंयभर त्यांच्या जायांचो परमळ पातळटाच ग्रामदेवता म्हाळशेकय हो वास प्रसन्न करता. तिची सासाय फुलांच्या मळ्यांनी आणि एकूण माड्डोळकारांची जिणेचेर पातळ्या अशी तांची श्रद्धा. कांय रियल इस्टेटवाल्यांची नदर तांच्या जाग्यार गेल्ल्यान थळाव्या भाटकारांक हाताकडेन धरून हो जागो ते हातासपाक सोदतात. देखून तांणी पंचायतीक आणि सरकाराकय गारेणे घालून पळयले. शेवटाक विजय तेंची मजतीक पावलो. एक म्हळ्यार तांकां हो जागो लँड ओनरांक विकूंक दिवचो न्ही, कित्याक हांगा ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जायो विकपाचे इतले शेकड्यांनी वर्सां चालू आहा. सो आतां रियल इस्टेटाक तो वापरचो न्ही, जायोच थंय उरच्यो. दुसरें, विश्वजीत राणेक हांवें फोन करून सांगलां की तूं जे झोनिंग प्लॅन बीन करता तातूंत अशें प्रोटेक्टेड ती एरिया दाखोवची की दीस इज अ ऑर्चर्ड क्लस्टर, दीस इज अ ऑर्चर्ड फॉर जायो म्हणून. आनी हांव दोगूय हे मंत्र्यांक, मुखेलमंत्र्याक आनी टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक हांव हें लेटर बरोवपाचो आहा. परत परत थंय उजो लागपाच्या घडणुकांचो आणि एकूण परिस्थितीचो थाव घेतला विजय सरदेसायान. हे कित्याक घडटा ताची सांगड घालतना ताणें वास्तवाचेर बोट दवरला. पळयात ताका कितें सांगपाचें आसा तें. आतां ह्यो 60 फॅमिली आहा, 60 फॅमिली ज्यो जायो कल्टिवेट करतात, गेले एक 150-200 वर्सां जाली. आतां तांकां कॅटेगरायझेशन नायक फुलकार समाज म्हणून पडला. म्हळ्यार ती ओबीसी जात जी स्पेसिफिकली नायक फुलकार समाज म्हणून आहा. सो हे 60 फॅमिलींचो हो इशू. ते जे जाग्यार कल्टिवेट करताले ते जायांचे क्लस्टर आशिल्ले, हे क्लस्टर आतां सब डिवायड जाले. एक रस्तो पासार जालो, म्हळ्यार बायपास आयलो आनी ते जायांचे जागे जे मळे आशिल्ले ताका प्रेस आयलो. रियल इस्टेट व्हॅल्यू वाडलो आनी रियल इस्टेट व्हॅल्यू वाडटना आतां कोण तरी तांचे जायांचे मळ्यांक उजो घालूंक लागलो. हय, उजो घालता, कोण तरी बिल्डर थंय येवंक सोदता आनी जे भाटकार आहा ते बिल्डराक विकूंक सोदता आनी विकून ही प्रॉपर्टी आतां रियल इस्टेट पर्पजाक वापरतले. हें जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जें आशिल्लें तें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन काबार जातलें. दे शूड बी रिकॉग्नायज्ड एज अ ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट. म्हणजे जे भशेन खाजेकार, पोदेर, रापणकार, रेंदेर हांकां ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन म्हणून मानल्या सरकारान, तशें ते नोटिफिकेशनान ऑल्टर करून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकांय ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून मानूंक जाय पयलें. दुसरें की तांचो जागो रिजनल प्लॅनाचेर वो झोनिंग प्लॅन आतां कितें जातलें ताचेर क्लियर कट तो जागो मार्क करचो, जो मार्क करून तांकांय फाल्यां विकूंक मेळूंक जायना, भाटकाराकूय विकूंक मेळूंक जायना. जायो म्हणटा त्यो ट्रेडिशनली उरपाक जाय. दीस इज इन फर्दरन्स ऑफ अ रिलिजियस बिलीफ की तांची जायांची पुजा जी जाता म्हाळशेची ही थंयच्याच जायांनी जाता ती. आनी तें जर ट्रेडिशन जितें उरतलें आनी तें जर ते करपाक तयार आहा जाल्यार सरकाराक कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.
क्रिस्तांव भाव भयणांनी 1 नोव्हेंबराक ऑल सोल्स डे मनयलो. संवसार सोडून गेल्ल्या आपल्या लागच्यांचे यादीन हो दीस मनयतात. सिमित्री फुलांनी सजयतात. मेणवाती पेटोवन क्रिस्तांव भाव भयणांनी प्रार्थना म्हटल्यो आनी यादी जागोवन तांकां आर्गां ओंपली. पळयात. आज आल्माची जी फेस्त आसा ही आज आसा. आज गंपर भार म्हणल्यार जे आत्मे आसात, जे आमच्या जाणटेल्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे हे जे आत्मे आसात हे आज येतात आनी फाल्यां रातची 12 सुमार ते परते आपल्याल्या घरा वयतात. आज हेजे खातीर सगळे लोक जो आसा आज उमेदीन आपल्या मसणी वचून जे जे मेल्ले मनशाली जे फूल आसात हे सजयतात आनीक तांकां तेणी बरें मागून धाडचें म्हूण मागतात. त्याच बरोबर हांगा ह्या दिसा खातीर कितलेशे लोक जे आसात ते हांगा फुलां घेवपा आयिल्ले कडेन आसा आपआपल्या फोंडाचेर सजोवपा खातीर. आनी आज हांगा कुंकोळे, नावेली, मडगांव, त्याच बरोबर ओसोळणा, वेळी ह्या जाग्याचेर जायती जे फुलकार आसात हे आज फुली घेवन बसले कडेन आसात आनी आपल्यालो धंदो करतात. असोच करून बरो धंदो जावचो म्हणून मागतात. आनी त्याच बरोबर हे जे आल्माची फेस्त आसा हें बरे भशेन जावचें आनीक बरे तरेन करचें अशें म्हणून मागतात. प्रितीच्या भावभयणांनो, कालच्या दिसा आमी सायबीण मांयक भेटयलेलो म्हयनो 33चो म्हयनो सोंपयलो आनी आयज नोव्हेंबराची 1 तारीख आमी आयज खेरीत भशेन सगळ्या आमच्या सांतां भक्तांचो उगडास करता. थोड्या सांतांक एक दीस आसा भेटयलेलो, पूण आयज आमी उरल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तांचो उगडास करता. आनी हे सांत भक्त जेजूक सदांच रूप पडयतात, देवाक सदांच रूप पडयतात. ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियेल्यात आनी हे आल्ताराचे पावंडे ते चडल्यात. पूण फकत जांकां इगोज मातयेन आल्ताराचो मान दिला तेच सांत भक्त न्हय. घोडे ह्या सुवातेर आमची आवय, बापूय, भावां, भयणां जीं सोंपून गेल्यांत, जावं म्हजो इश्ट इश्टिण्यो जीं सोंपून गेल्यांत तीं ह्या सांतां भक्तांच्या जाग्यार आसात आसतलीं. बरें इगोज मातयेन तांकां मान दिवंक ना. आनी हांव कित्याक म्हणटा, कोण सांत जावंक शकता? आमच्यांनी सगळ्यांच्यान सांत भक्त जावंक शकता. कित्याक आमच्यांनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी करीत भशेन भाग्य आमच्या जिवितांत आमी दोळ्या मुखार दवरून चलता, तेन्ना भाग्या प्रमाणे तर म्हजें जिवीत हांवें मांडलेलें आसा. दुबाबरेत हांव एक सांत. तर आयज जेन्ना सगळ्या सांतां भक्तांचो उगडास करतना आमचोय एक आवंडो जावन हांवूय ह्या जाग्यार पावतलो आनी ह्या जाग्यार पावून हांवें म्हजे प्रयत्न चालूच दवरूंक एफर्ट्स जायते फावटी तें म्हज्यान जावचें ना अशें म्हणून आमी जायते फावटी आमकांच सोकलां उडयता. सगळ्यांच्यान आमच्यान सांत जावंक जाता. तर म्हजो आवडो आमी सगळ्यांनी दिसा दीस पडट्या जिवितांत आमचें जिवीत भाग्या प्रमाणे मांडून एक दीस सांतां भक्ताचे जाग्यार आमी आसूंक सदांच देवाक वाखाणून हें भाग आमकां फावो जाल्यार प्रमाण ह्या वेळार मागुया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, विलियम रॉड्रिगेज, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोण स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब आनी डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोड्डा हांचे मदीं मॅच बरीच रंगली. दोनूय पंगडांनी बरी कामगिरी करून मॅच टायब्रेकरा मेरेन पावयली. काणकोणा स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान डॉन बॉस्को ऑडिटोरीचेर 5-4 गोल फरकांनी जैत जोडले. काणकोण स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान नावेली जाल्ले नावेली विलेजर्स युनियन ट्रॉफीचे उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो.
काणकोण स्पोर्ट कल्चरल क्लबान डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डाक रोमांचक टाय ब्रेकरात हारायलो. पळयात हे रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खनगांवकार आणि सानिका नागवेकार. राज्यात असामान्य हवामान पातळा. बहुतेक वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो. अवकाळी पावसाक कसलेच खाशेले कारण सांगूंक ना, तरी फुडले कांय दीस पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खातें म्हणटा. काल साबार वाठारांनी उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान राष्ट्रीय खेळांनी आडमेळी आयली. फुडल्या कांय दिसांकय हेच चित्र पळोवपाक मेळटलेशें दिसता. कुपां दाटल्यात. बिरेस्तार सोडून सप्तकाचो शेवट ओलो आसतलो. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सुमार 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. 7 तारखे मेरेन व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. बुधवारा खातीर येल्लो अलर्ट. 2 नोव्हेंबर उरूं येता सुको. सप्तकाच्या शेवटाक मेरेन पावसाचें चित्र काडूं नजो. मळबात कुपां दाटिल्लीच. बिरेस्तारचें हवामान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं. बोटनियांक जतनायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.